At about 4:30 it crashed, everything crashed. We heard a very strong sound. And when we came out, we saw everything falling to one side. तर वारं येलो का पावसानं तसं? Because of that strong wind, this thing happened. And it came crashing down. At least lucky it didn't fall in the center. Otherwise, people would have there would have been more mishaps happening, and people would have been suffering. Neighbors. किती झालं केन्ना झालं? गडगड आमचं आम्ही नको ते पडलं नको ते झाड पडलं ते पडलं पत्र पडलं नको कितल्यांक सुमार जालें आतां? 4-4:30 जातली म्हणटा कितल्यांक कळ्ळें तुमकां पत्र पडलां म्हणटा? तेन्ना तितल्याकूच आमी पळयता. तुमी न्हिदलेले हांगा? आमी न्हिदले हेवटेन न्हिदलेली. तुमची लुकसाण नुकसान झालं? मी म्हणटा फाटल्यान जालो न्ही आमकां रूम गेलो न्ही सगळो तो रूम गेलो तो फाटल्यान सगळीं वयतली आसली सगळेच वयतले आसले आमचे हेवटेन अर्दाक सगळे वयतले आसले. ती सुपारीची झाडां फुल्ले? सुपारीचे झाड आमी ते आडावले दिसतले. माझे नाव निरीक फायरफायटर नारायण सोळंकर. कितें आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें की घरार आंबो पडला म्हणून. इतक्यात आमी येयले. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आमकां येयलें कितें आयस फॅक्टरी कडेन नियर आयस फॅक्टरी कडेन घराचेर आंबो पडला म्हणून. आमी विचार फुडें येयले. आमकां जाल्यार आनी एक गुदांव आहा तेंचें त्या गुदांवाचेर ब्रांच हें जाल्ली आहा पूण तिकट पळय जाल्यार आतां हांगा येयल्या उपरांत आमकां इन्फॉर्मेशन हें पळयलें आमी कितें शेड पडल्या म्हणून. ती दुसरे गडेकर म्हणटा पळय तेज्या हावजाचेर हें जाल्या पडल्या. ती आमचे कडेन ती पॉसिबल ना शेड काडून. शेड काडपाक पूण ताका आमी ओनराक सांगलां. ओनर कोण तो? कॅजिटन फॅसिलिटी फेर्नांडीस.